बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबडीनो माई मग अशी येवकार तुमकां ह्या पवित्र सातोड्याच्या दुसऱ्या दिसाक. आज हे मीस आमी भेटयता माविन डिसोजा हे आमचे बाब आसात सर्गींच्या बापान ताका आपले शांतींत आपले विसवान घेवं. तशेंच मागुया एन्सिरिता रोड्रिगीस हे आमचे भयणी बसत तिकाय सर्गींच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाची बागेली करूं. मागुया आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासून आज बेवर्ली मोंतेरो, मॉरिन डिसोजा आनी लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात जुली फेर्नांदीस आनी रायजिल फेर्नांदीस. तांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद उपोट बेसांवां पडूंक मागतना देवान आमचो कितलो मोग केला ताच्या मोगाची निशाणी म्हळ्यार ताणें आपल्याकूच आमचे खातीर मोडून दिला. दर एक पावट आमची नदर कुर्साचेर वेता तेन्ना जेजूचो सासनीक मोग आमकां दाखोवंक जाता. आमी असलेच मोगांत वाडूंक देवाचे आनी पेलेचे ह्या मिसांत कृपा मागुया. हांव पत्की सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा वेळिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. तेबे सौभाग्यवन सुदान संकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा वेळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या एकल्याची मागणी, आमच्या एकल्याची गरजो ह्या जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सोर पदवेदारा देवा आमचे मोगाळ बापा, आमी एकदम असोत आमचे ओसरंगीक कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टां मरना वरवीं नव्या जिवान आनी गोठायेन तूं आमकां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरता तो. हांवें विचून काडलोलो, संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्राक खोरी नीट हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डोना, आपलो तालो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बेट मोडिना, मिनमिनती वाट पालोयना. खोरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खोरी नीट प्रितुमेचेर स्थापोसोर तो हालचो ना. चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसात. ज्या देवान मोलोब रोचला आनी विस्तारून दवरला, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सोड मनशाक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोड प्राण्यांक जिवे केल्यात, तो सर्वेस्पर हे सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुर्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कैदी गुलाम जालोल्या बंदखणींतली सुटका दिवंक, कालके खणींत बसलोल्यांक कालोखांतली भायर काडूंक, म्हजे परजेचो कोराळ आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचे उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. जेन्ना नश्टे मनीस बोल करून म्हजे आंगमास गिलूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान आदोलतात आनी आपटून पडटात. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. केदी लस्करां म्हजे मुखार उबी रावूं, म्हजे कालीज गोट रावतले. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. तीर राव, कालीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. पास्कांचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवन केलो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामोस करताली
आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. ओसोळ जोता मनशेचें चड मोलाचें एक रातभर परमळी तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाचे दोमदोमीत परमळान आख्खें घर भरलें. तेन्ना ताचे शिसा मदले एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो ते जुदास इस्कारियोतान म्हळें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिवंक नजो आसले. ताका दुर्बळांचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हळें. ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून तातूंत घालताले तेय तो आपणाक काडीन दवरी. जेजून म्हळें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पुरमळ सांबाळचो आसलो. दुबळीं सदांच तुमचे मदें आसतलीं, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतले जायते जाणांक कळ्ळें. म्हणटच ती थंय आयली. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्ले लाजाराकूय ती पळोवंक सोदताली. म्हणटच मुखेल याजनिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. कोंकणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, खरो मोग आमकांच मोडूंक व्हरता. मारिया जेजूच्या मोगा खातीर ओसोळ जोता मनशेचें चड मोलाचें तेलाचो विद्र फोडटा, जेजूच्या पांयांचेर घालता, आपल्या केंसांनी ते पुसता, आख्खें घर परमळान भरता. आय वॉन्ट टू शेअर विथ यू. म्हाका तुमचे बरोबर मोडप म्हळ्यार कितें हाचो अर्थ आमी शिकूंक जाय बाबा. ब्रोकननेस. जमीन निबूर आसता, जमनीन एक झाडाक वयर काडटली जाल्यार आपल्याकूच मोडूंक जाय. थंय तें झाड मुळां पाडांक घेवंक. एक रोंपी येतली जाल्यार बी मोडूंक जाय, आपल्याकूच उकटें जावंक जाय. बियांची साल आपल्याकूच मोडटा, एक नवी रोंपी वयर सोदता. कुपां फुटूंक जाय आमचेर पावस पडटलो जाल्यार. थंयच उरल्यार पावस पडना. फांतें फुटूंक जाय. dawn should break to bring us the light of a new day. फांतें फुट्टा तेन्ना आमकां नवो दीस आनी नव्या दिसाची किरणां येता. गोव दोडूंक जाय आमकां मिसा बेटीक आनी बेस्तो उंडो मेळटलो जाल्यार. मोडूंक जाय, पिठो जावंक जाय गोवांचो मिशिनान घालून, तेन्नाच की आमकां उंडो मेळटा. जेवणाच्या मेजार आमी उंडो मोडटा. घरांत आसलेल्यांचो एकचार, फेलोशीप टू इन्क्रीज, वी ब्रेक द ब्रेड ऑन द टेबल. ब्रोकननेस इज सो वेरी इम्पॉर्टंट. आमच्या जिवितांत तर खरो मोग आसा जाल्यार मोग आमकां मोडूंक वता दुसऱ्यां खातीर. जेजून आपल्याकूच मोडूंक दिलो. आनी देखून हो पवित्र सातडो बाबा मिडिनो आमकां एक एकल्याक नियाळ करता कितलो देवान आमचो मोग केलो.
कितलो जेजून आमचो मोग केलो, आपल्याकूच मोडूंक दिलो. आमी आयकतले हांव निमणे शुक्रारा दीस शिपाय वेतात आनी जेजूक मरूंक ना म्हूण दोगांयचे शिस मोडटात, मोडटात चोरांचे पांय मोडटात, पूण जेजू मेल्लो आसता, ताणें आपल्याकूच मोडूंक दिल्लो. आनी ताचो पुरावो कळूंक एक शिपाय एक बालो घेवन ताची कूस विकता. मोडप आमकां आपल्याकूच विसरूंक वता. आमच्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ही मारिया लाजराची भयण दोमदोमान जेजू खातीर तेल ओतता. द जार त्या आदले काळार जार मोडूंक जालो, फोडूंक जाय आसलो, तातूंत आशिल्लो पोरमोड सगल्यांक पावूंक. आतां मॉडर्न स्प्रे आसा, आमी बेसी जार फोडूंक नाका, स्प्रे प्रेस केल्यार पुरो स्प्रे येता. पूण आदले काळार फोडूंक जाय आसलो तो जार. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत अशेंच कितें जावंक जाय. आमचो मोग, खरो मोग दुसऱ्या सोबे दाखोवंक, अ सेल्फलेस लव, वी नीड टू ब्रेक आवर सेल्व्स. आमी आमकांच मोडूंक जाय. जुदास इस्कारियोत पळयता इतलो म्हारग चेर, इतलो म्हारग पोरमोळ ते वस्तुरेन फोडलो. ते पयशे गरिबांक दिवंक जाय आसले. बागेन जिवांव बरयता ताका दुर्बळांचो मोग आसलो म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो म्हणटा. तो दुर्बळांच्या मोगान मोडूंक सोदिनासलो आपल्याक, पूण आपल्याचो आदार घेवंक सोदतालो. दॅट वॉज नॉट लव, दॅट वॉज सेल्फिशनेस, दॅट वॉज इगो सेंटर्डनेस. What Mary does is selflessness. She breaks. आनी देखून जेजू उगडास करता आपले निकीपिणेचे दिसाक हो दवरूंक जाय आसलो पोरमोळ. कित्याक जुदेव लोक बाबा भयणीनो पोरमोळान बोत्तालेत ही कूड जेन्ना पुरूंक वतात, जे काल आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां. They did the funeral in haste because of the Sabbath. Sabbath सुरू जातालो सुर्या पडच्या आदी. आनी देखून त्यो वस्तू पळयतात बरे भाशेन जेजूचो इंत्योर करूंक ना, बरे भाशेन ताची कूड समाधीन घालूंक ना, बेश्टीच एके ओलींत रेवडायल्या. देखून ती पोरमोळ घेवन तयार रावतात टू गो टू द ग्रेव आफ्टर द एंड ऑफ Sabbath. देखून भोव सकाळी ती वयतली आसली आयतारा दिसा. जेजू सारको पुरूंक ना, ताचेर पोरमोळ घालूंक ना, देखून ती तेल पोरमोळ घेवन वयतात. आनी दे सी जीजस रिजन, ही इज नॉट इन द ग्रेव, तो जिवोन जाला. बाबा भयणीनो, खरो मोग आमकां जैताक व्हरता. आपल्याकूच मोडून दिल्लो मोग आमकां जिविताक पावयता. तो जेजू जाणें आपल्याकूच मोडून दिलो आनी ह्यो मोडप जावन आसा दर एक पावट मिसाची भेट. एवरी टायम वी पार्टिसिपेट इन द युकरिस्ट, वी फील द ब्रोकननेस ऑफ जीजस. ही ब्रेक्स हिमसेल्फ अप so that we may have life and life in abundance. ह्या दिसांनी असलोच मोग आमच्या कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यान दिश्टी पडूंक आनी आमची उतरां आनी आमच्या जिविताची चाल मोगान आमकांच मोडपाची जाल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसाक मागुया.
मातयेचें भांगर करूंक भेटून गायन गावुया. C24 पान 38, C24 पेज 38. भवनवी आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात कणीक मोडली आमच्या पवित्र सुविचारांत सर्वेस्वर घेवन. देवा आमचे बापा, आमी भेटयता ते देण्याचेर तुजी दोळ्याल दिश्ट घाल. आमची खोटेपणां नपयत करच्याक जेजूच्या कुश्टा मरणाचो योद्न तुवेंनूच आमच्या हातांनी दोळ्यान घालाय. तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीदार आनी सासणाचे देवा, सोर्मुखाळी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. ताचे जिवीत दितेले मोन्नाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वडटी गोड्डीत्वां सोडवणेची आमी भक्तीन समरुमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटा स्वर्गार. तांची वाखणणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरवरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सोबे आमी सगलीं तुजीं भुरगीं तुरंगा एकठांय आसलेल्या ह्या तुज्या पुता दुवांचेर आनी आपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांचेर तुजी दोळ्याल दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. आनी आमचे देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. ताचे पदवेन जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. पातक करून आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सोची परतून येवंक आमकां बोळ नासले तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलो. तुजे पुता जेजून एकलोच पातक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी कुरसार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदीं विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत कोरारी स्थापूंक वयचे वेळार आपल्या शिसां बराबर पासकांचें जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातो सगळी रोसना आपणा सोबें बापाचे वेंगेन पोत्तून हाडूंक आपूण कुर्सार रगत वारूंक वेता म्हूण जाण जावन जेजून दाका सोऱ्यान बोल्लोली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हणजे रोगताची काल्स नवे आनी सस्नीक करोराचें रगत पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सर्व नरां आमची सोडवण कर. जेजू आमचे पास्क आनी सरोनात असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समोर उमतां आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता देखून विस्वासी आनी खरें देवा ही मनशांक तुजी इश्टागत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोनवाळे बाप्पा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानांत आज वांटो दिलाय तांचेर तुजी दोहाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बेद आनी वेगळो चार नासलेले एकेच कुडींत आमकां एकठांय फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा कोडे काळजाच्या आनी मोनाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकूच सरा देवा मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक भोव करून मोवीन आनी आनारी तांची काकूत कर तांकां तुजे गोपान घे. एक दिसांचे बराबर आनी अंकवार मरेच्या तिचो पोती बाग्यून जुजेच्या दोन दुतां सांगाती आमच्या आस्कार्या बाग्यून मिंगेलीच्या आनी सगळे बाग्युना मदें स्वर्गार तुजे मुखार आमी आसतल्या म्हूण आमकांय बरोवचो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसळेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनबासूंक पावतले. हांव त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. भाव भयणीनो जेजून आपल्याकूच मोडून आमकां दिलो न्हयच खुर्साचेर आपल्याची कूड मोडूंक दिली पूण रात जेवणार उंडो घेवन आपल्याकूच मोडून शिसांचें खाण पिवण जालो. हो जेजू आमकां एक एकल्याक आमकांच मोडून दुसऱ्या खातीर जियोवंक आपयता आनी ही जावन आसा खरी निशाणी मोगाची. तर जे भाशेन ताणें आमचो मोग केलो तसोच आमी देवाचो आनी एकामेकाचो करूंक सांगताक म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकतल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता जे दोन दुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलोत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलोत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी.
आमची सोडवणी खातीर आपल्याकूच मोडून आमचे खाण पिवण जाल्लो जेजू, सासनीक मोग ताणें आमकां दाखयलो. हे जेजूचे जेवणांत वांटो घेवन ताच्या मोगान वाडटली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना, पूण तुजें एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देव जाता मनशाचें का जेजूक आमच्या काळजांनी शिवतना आमी गायन गावया. D7 पान 50, D7 पेज 50. देव जाता मनशाचें का प्रार्थुया. दयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाताक तूं राव. हे मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपून दिली आनी आपल्याकूच मोडून तुज्या पुता जेजून आमकां आपल्या जेवणांत पोसली. ताचो सासनीक मोग ह्या दिसांनी आमी नियाळूंक आनी हेच मोगान तुजो आनी आमच्या भाव भयणांचो मोग करूंक आनी तुज्या मोगांत सदांच आमकां सांबाळून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आज सांजे 4:30 ते 8 पर्यंत आमच्या इगोजेन कुमसारां आसतलीं. जायते पाद्री पणजेच्या वारादाचे, आमचे भोंवतणच्या वारादाचे पाद्री
हांगा कुमसारांक आसतले आनी तुमकां तुमचे क्रिस्ती जिवितांत सुपूर्णाय दिवंक बूद दितले. बरे भाशेन चौकसायेन आमी हे प्राचीत संस्कारांत वांटो घेवया. घरा तयारी करुया, हांगानूय घरा तयारी करुया. बरे भाशेन जाय जाल्यार बरोवन हाडूं येता. आमी आमचे अंतस्करणाची चवकशी करून हातूंत वांटो घेवया. फाल्यां म्हणजे आयजसान आमी घराघरांनी कुमन्यां हाडटले. आज सोमार वयताले सांतिस्म, गाली बोनये दोंद्रे, आमाराल दुर्गावाडी आनी व्हडलें भाट 4 पाद्री आमी आतां 8:30 वरांचेर भायर सरतले. जाय जाल्यार तांकां एनॉयंटींग दितले, कुमसार करतले. तांचे पासत आमी मागुया. आमचे परबेस जातूच, पास्कांची परब जातूच दुसरे दिसाक सोमारा दीस 18 आमचो तियात्र आसतलो हांगा माटवांत. पिटर बाजाचो देव जाणा हो तियात्र मडगांवां जाल्लो. तुमी घोडी जायतीं जाणां वचूंक ना पयस म्हूण. तातूंत आमी वांटो घेवया. जायतो देस्पेज आसा तियात्राक, ताका लागून आमी थोड्योश्यो तिकेटी केल्यात आनी तिकेटी आमची भयण फ्रेंड्जी लागीं आसात. तशेंच कोर कांताराच्यो तिकेटी तुमकां घराघरांनी PPC वांगडी हाडटलीं. ह्या वर्साक आमी पवित्र उदक रातच्या मिसाक बेंजार केल्लें उदक तुमकां घराघरांनी दितले. एकल्या घराक एक बोतल आसतली. तुमी ती व्हरची आनी ताचो बरो उपयोग करचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळख. जेजू मोच्या तुजेर हांव पातयें येता. शेवटाचें गायन I 9 पान 119 I 9 पेज 119.